Logunti, chapter 22. इस्रायल पोरजा तांच मारून फुडें सरली आनी तिणें मोआबाच्या उंच जाग्यांचेर जॉर्दानाचे उदेंतेक आनी जेरिको मुखार आपले तोंबू मारले. मोआबाचो पातशाय बालामाक आपोवंक धाडटा. मोआबाचो पातशाय बालाक जिपोराचो पूत इस्रायल पोरजेन आमोरितांक कितें केलां आनी तांचें बोल केदें तें बरें जाणो आसलो. देखून तो आनी सगळीं पोरजां भारी कांपलीं. मोआबाचे पोरचेन मिदियानाच्या मुखेल्यांक म्हणलें, येदें व्हडलें लस्कर आमचे भोंवती सगळ्यांचो भोसून करूंक सोडटलें. चोरवाच्या मैदानार एक पाडो खाता आनी माडयता ते परी. तर बालाक पातशां बालामाक आपोवंक मनीस धाडले. हो बेवराचो पूत आनी पेथोर गांवांत आमावच्या राष्ट्रांत युफ्रेटीस नदीशीं रावतालो. त्या मनशांनी बालामाक बालाक पातशायाचो हो निरोप हाडलो. हांव तुका कळीत कोत्तां की इजिप्तांत थावन एक राष्ट्र हांगा आयलां. हो लोक सगळ्याक शिंपडला आनी आमचो गांव आपल्या ताब्यांत करूंक धाड घालता. ते आमचे परस जायते चड आसात. तर उपकार मागता हांगा ये म्हजे खातीर आनी तांचेर शिराप घाल. तेन्ना आमच्यान तांचे जैत व्हरून तांकां हांगाचे धांवडावंक जातलें. तूं आशिर्वाद दिताय तेन्ना लोकांक आशिर्वाद मेळटा आनी शिराप घालताय तेन्ना शिराप लागता. तर मोआबाच्या आनी मिदियानाच्या मुखेल्यांनी तो शिराप घालून पयशे व्हेले. ते बालामाशी गेले आनी बालाकाचो निरोप दिलो. बालामान तांकां म्हणलें, हांगा वस्तेक रावात आनी सर्वेस्पर म्हाका कितें सांगता तें तुमकां कळीत करीन. म्हणटच ते मोआबाचे मुखेली बालामाशी रावले. देव आयलो आनी बालामाक ताणें विचारलें, तुजेशी रावतात ते मनीस कोण? ताणें जबाब दिलो, मोआबाच्या बालाक पातशायान तांकां धाडल्यात म्हाका सांगचे खातीर की इजिप्तांत थावन हांगा एक पोरजा आयल्या आनी सगळ्या गांवांक शिंपडल्या. तांचे विरुद्ध झुजून हांगाचे तांकां धांवडावंक तांचेर शिराप घाल म्हूण तो म्हाका सांगता. देवान बालामाक म्हणलें, ह्या मनशा बरोबर वचूं नाका आनी इस्रायल पोरजेचेर शिराप घालूं नाका, कित्याक म्हजो आशिर्वाद तांचेर पडला. दुसरे सकाळीं बालाम बालाकाच्या निरोप्यांशी गेलो आनी तांकां म्हणलें, तुमी घरा वचात. तुमचे बरोबर वचूंक सर्वेस्परान म्हाका मना केलां. ह्या प्रमाणें ते बालाकाशी पोत्तून आयले आनी बालाम येना म्हूण ताका सांगलें. तेन्ना बालाकान आदल्या परस अदीक आनी व्हडटे मनीस बालामाशी धाडले. हे गेले आनी बालामाक हो निरोप दिलो, हांगा येवंक तुमकां कोणूच मना करूंक न्हय. उपकार मागता तुका बरी मजुरी दितलो आनी सांगताय तितलेंय करतलो. म्हजे खातीर मातसो हांगा ये आनी हे पोरजेचेर शिराप घाल. पूण बालामान जबाब दिलो, बालाकाच्या राजा महालांत आसा तितलेंय रुपें आनी भांगर म्हाका दिल्लें जाल्यार ल्हान वस्तूंनी लेगून म्हज्या सर्वेस्परा देवाचो कायदो म्हज्यान केन्नाच मोडूं नजो. पूण उपकार मागता हेर मनीस हांगा वस्तेक रावलोले तशे तुमीय रावात. घडये सर्वेस्पर म्हाका आनी कितेंय सांगून सोडीत तें गमतलें. ते राती सर्वेस्पर बालामाशी आयलो आनी ताका म्हणलें, हे मनीस तुका आपोवंक आयल्यात जाल्यार तयार जा आनी तांच्या बरोबर वच. पूण हांव तुका सांगता तितलेंच करतलोय. तो दुसरे सकाळीं बालामान आपले गाडवाक तयार केलें आनी मोआबाच्या मुखेल्या बरोबर गेलो. बालाम आनी ताचें गाडव.
बालाम वचूंक भायर सरलो म्हूण सर्वेस्पर रागार जालो आनी तो आपल्या गाडवार बसून दोगां चाकरां बरोबर वेतालो तेन्ना सर्वेस्पर दूत मोदेंच रस्त्यार ताका आडावंक रावलो. सर्वेस्पराचो दूत मोदेंच रस्त्यार ताका आडावंक रावलो. गाडवान त्या दुताक पळयलो आनी हो एक तोरसाद घेवन उबो आसलो म्हणटच तें गाडूं आपली वाट सोडून शेतांतल्यान धांवलें आनी बालामान ताका बोडून परत रस्त्यार हाडलें. तेन्ना तो दूत एके अशीर वाटेन उबो रावलो. दोनूय वाटांनी दाकां मोळे आसले, उजवे आनी दावे वाटेन दुरीग आसलें. दुताक पळोवन गाडूं दुर्गाक झरकोटान गेलें आनी बालामाचो पांय फातरांनी चिरोड्डलो तर बालामान गाडवाक परत बडयलें. आनी एक पावट तो दूर रस्त्यार फुडें वचून रावलो आनी जागो इतलो उशीर की एके वाटेन मुखार वचूंक सुटनासलें. हे पावट दुताक पळोवन गाडूं घोट्टेलें. बालाम एकदम रागार जालो आनी ताणें गाडवाक बोडोवंक सुरू केलें. तेन्ना सर्वेस्परान गाडवाक उलोवचें देणें दिलें आनी ताणें बालामाक म्हणलें, हांवें तुका कितें केलां? कितें म्हूण तुवें म्हाका 3 पावटी मारलाय? बालामान ताका जबाब दिलो, कित्याक तुवें म्हजो मुस्कऱ्यो केल्योय? म्हजे कडेन तोसाद आसली जाल्यार तुजो जीव काडटलो आसलो. गाडवान तरी म्हणलें, सगळ्या तुज्या जिवितांत म्हजे पाठीर बसून गेलाय तेंच गाडूं न्हय हांव? ह्या आदीं केन्नाच हांवें तुका अशें केलां जायत? ना, ताणें जबाब दिलो. तेन्ना सर्वेस्परान बालामाचे दोळे उगडले आनी वाटेर आपल्या हातान तोरसाद घेवन उबो आसलो देवदूत ताका दिश्टी पडलो आनी बालाम धर्नीर सरपटलो. तेन्ना दुतान ताका विचारलें, तुवें कित्याक गाडवाक 3 पावटी मारलीं? हांव तुजी वाट आडावंक आयलां कित्याक तुवें हे वाटेन येवचेंच न्हय आसलें. पूण तुज्या गाडवान म्हाका पळयलो आनी 3 पावटी तें कुशीन सरलें. ताणें तशें करूंक ना जाल्यार हांव गाडवाक वचूंक दिवंक ताका मारतलोच आसलो. बालामान जबाब दिलो, हांवें पाप आदारलें, तूं म्हाका आडावंक रस्त्यार उबो जालोय म्हूण तूं म्हूण नकलो जालो. पूण हांव कितें कोत्ताय तें तुका वांकडें दिसताय जाल्यार हांव परत घरा वेतां. पूण दुतान ताका म्हणलें, ह्या मनशा बरोबर वच, पूण हांव सांगता तितलेंच करतलोय. ह्या प्रमाणें बालाम बालाकान धाडलोल्या अधिकाऱ्यां बरोबर जियेलो. बालाम आनी बालाम येता म्हूण आयकून बालाक ताका आर शारांत मेळूंक गेलो. हें शार अर्नोन नदीचे देगेर आसलें आनी मोआबाचे शिमेर. बालाकान विचारलें, पयले फावटी तुका हांवें आपोवंक धाडलोलो तेन्ना कित्याक आयलो नाय? फावो ती मजुरी तुका दिवचो ना म्हूण बी समजलोय? बालामान जबाब दिलो, पूण हांव आयलांच न्हय, म्हजे पोदोरचें हांवें कांयच म्हणूंक जायना म्हूण तूं तो जाणय न्हय? देव म्हाका सांगता तितलेंच म्हज्यान तुका सांगूं येत. तर बालाम बालाका सांगता उजत शारांत गेलो. हांगा बालकान गोरवां आनी मेंढरां मारलोलीं आनी बालामाक आनी ताचे बरोबर आसलोल्यांक तांतलें थोडें भोव मांस दिलें. दुसरे सकाळीं बालाकान बालामाक बामोत बाल म्हणटात थंय व्हेलो. हांगा थावन बालामाक थोडोसो इस्रायल लोक दिश्टी पडटालो. देवाचें उतोरें.